सेलिब्रेटिंग इको फ्रेंडली गणेश आमचो आमदार मायकल लोबो झेडपी विलेज पंचायत कलांगूट यांच्या जोड पालवान जे आमी कदम फुडें घेतलेलो आसा जे स्टेप फुडें मारलेले आसा ते एकूच कारणाक लागून जस्ट टू सेव आ एनवायरमेंट आनी एनवायरमेंट राखतना आमी आमचो धर्म खंय तरी जी आमची संस्कृती चलून येयल्ली आहा ती राखूंक जायी म्हणून हो आमी स्टेप घेतलेलो आसा आनी सांगूंक खोशी भोगता की 90% ऑफ कलांगूट इज POP फ्री फ्रेंडली अशें जे आमी 1.5 दिसाचो आनी 5 दिसाचो गणपती पावन येयले काय जे आमी तिसरे दीस जावं 6वें दीस आमचो कलांगूट बिचार आमी बुडयता कलांगूट बिचार आमी बुडयता गणपती आनी कलांगूट बिचार बुडयता कारणान 6वें दिसा जेन्ना आमी वयता खरेंच तें पळोवपाक दृश्य आसता पळय तें की आमकां खरेंच दिसता की आमी खरेंच हें चवथीचो सण साजरो केला काय ना पळय तो कित्याक सांग सगल्यो मुर्त्यो वयर येवन उफेवन त्यो थंय वयर वेळेर आमच्या पडलेल्यो आसता मागीर आमचे हारी भाव जावं कोणूय जे थंय आसता तेच वचोन परतून ते घालता हितून दर्यान आनी दुसरे कडेन म्हटल्यार जी सी लायफ आहा आमची नुस्तें जावं कितें आहा तेंचो तो जी कितें पेंट जावं आनी कितें आहा पळय तो यूज करच्या कारणान तेंची सगळी ती दुर्दशा जाता सगळीं नुस्तीं वयर उफेता म्हणून खंय तरी मनाक दिसलें की आमी हो इनिशिएटीव घेवन आख्खे कळंगुटेक जागृताय हाडची की हो इनिशिएटीव घेवन पर्यावरण राखूं येता आनी आमचो धर्मूय राखूं येता नृत्यकार हाडूंक नासले तेंचे कॉन्टॅक्ट सगल्यांक दिल्ले दुसरे वर्सा आमकां कळोन येयलें की लोकांक इजी जाय इजी करपा खातीर आमी 2-3 मुर्तेकारांक टायप केले अंदू जे कितें गणपती तिणें हाडलेले पळय तितले खोपले आनी म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा ज्यो नेबरींग आनी विलेजी आहा आमच्यो बरे तर म्हापशां ते सगळे सायडीचे लोक कळंगुटी येवन ते गणपती व्हरतले कित्याक ते मातयेचे गणपती आनी ते आमी पर्यावरण राखपाकूय आमी हेल्प करता कित्याक तरी ही चिकल मातयेची जी आमची संस्कृती खूब पयलींच्यान चलत येयल्या ती फुडें चलोन येवनी आनी कलाकारांक प्रोत्साहन मेळोवपाक आमी ते दृश्टिकोणांसून पळोवचें की कलाकारूय हांगा कलाकारांकूय खंय तरी तेंची कला ही मेल्ली आसा मेल्ली म्हणल्यार तेंचे डिस्करेज जाल्ले आसा तांकांय प्रोत्साहन मेळोवपाक गोवा गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट की गव्हर्मेंटान हें पयलेंच बंद करचें जें इम्पोर्ट जाता तें कितें पळय तें आनी बॉर्डरीचेरूय सीज करचें कित्याक तर लोक आमचे जे कलाकार आहा त्या कलाकारांक प्रोत्साहन मेळोवपा खातीर ही सगळी तेंच्यांनी ट्राय करची बाबू भट शुद्ध चिकण मातयेच्या मुर्त्यांचे पर्यावरणीय आणि अध्यात्मशास्त्रीय महत्व सांगता तर आमच्या धर्मशास्त्रान सांगलेलें आहा की चिकट मातयेक पसून मुर्ती केल्ल्योच ह्यो देवाचे पुजेक लावपाक जाय तातूंत खरें पावित्र्य आसा आनी तातूंत त्या चिकट मातयेच्या मुर्तीन भितर एक शक्ती येता कित्याक कलाकार जो मुर्ती करता ती आपल्या अथक परिश्रमांतल्यान आनी ती अथक परिश्रम केल्ल्या कारणान तातूंत भितर एक ताजें श्रम आसता आनी आमी पुजलेले कडेन तातूंत भितर एक शक्ती उत्पन्न जावन प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।